आता व्रत म्हटल्या नंतर आम्ही 5 दीस हांगसर उपवास धरता। उपवास म्हटल्यार सकाळ फुडें सगळ्यान पयलीं देवीची म्हणजे न्हाण धुवन कळे वेळे आमी कितें फोटो हांगसर लयरायिचो आसता तिका उजवात दाखयली, कळे घातले, तेच्या उपरांत आमी न्हाता, न्हाण पयलीं कळे घालतात, तेच्या उपरांत आमी परतून न्हाता आनी च्या घेता। तेच्या उपरांत दनपारां आमचे हांगसर जेवण आसता, तेय बी आमी वेवस्थीत न्हाण कोणाक तेंकनासतना तें जेवण आनी तेच्या उपरांत सांजे बी तशेंच न्हाण धुवन च्या घेतली, तेच्या उपरांत सांजये आमी परतून न्हाता आनी परतून आमचें जेवण घेता। तुमी आतां अस्नोडा हांगा केन्ना पासून कितकी वर्सां जालीं हांगा हुमणोवणाचें व्रत धरता? म्हाजें नांव अशोक जनार्दन मापारी। हो जो आमचो वाडो आसा तो मैतीम अस्नोडा बार्देश गोवा। आयज आमी शांतादुर्गा देवस्थान म्हणल्यार अस्नोडा मैत्यान ही ग्रामदेवी आमची, थंय आमी हें व्रत धरलेलें आसा। आमकां जवळ जवळ एक 40 वर्सां तरी जालीं आनी तेच्या पयलीं आमचे जाणटे लोक रावताले। ही परंपरा सातत्यान चलत आसा। नवीन नवीन धोंड हांगसर धोंड जायत आसा। धोंड म्हणल्यार एक कोणाची तरी मागणी आसता आनी ती परिपूर्ण जाल्या नंतर ते देवीक एक व्रत हांगयता, म्हणजे अमकें काम आपलें जाल्या नंतर आमी हो धोंड पडटले म्हणून। त्या प्रमाणे नवीन नवीन पिढी तयार जायत आसा। अंदूच्या वर्सा आमचे 7 भुरगे अंदू नवीन धोंड जाल्लेले आसा। अशें सातत्यान म्हणल्यार परंपरा ही आमी चालू दवरलेली आसा आनी फुडें ही चलत रावतली। म्हाजें नांव दयानंद विनायक तोरणकर, हांव अस्नोडा मैत्या वाड्यांतलो। म्हाका 30 वर्सां जालीं हांव ह्या व्रत धरतां धोंड म्हणून। आनी कांयशीं वर्सां आमचे नये नये धोंड आमचे रेडी जायत आसतात आनी आमकां सायबिणी बद्दल आमकां खुबशी उमेद आसता की आमी कितें व्रत धरता म्हणून। आनी जेन्ना आमी हें व्रत धरता तें आमकां सगळें अनवाळें आसता। च्या घेवंक, जेवण घेवंक किंवा उदक पिवंक आमी सगळें अनवाळें आसता। वल्या आंगारूच आमी सगळें कितें आमी आमचें हें व्रत धरता। आनी तितून करून जात्रे दिसा आमी जो वयता धोंड तो आमचो युनिफॉर्म जो तिचो पराधीन करून आमी हें करून तिचे आमी हेका जात्रेक वयता। जात्रेक गेल्या नंतर आमी तिच्या अग्निकुंडांतसून वयता आसतना आमी तिचें नांव घेवन गजरान घेवन अग्निकुंडांतल्यान पार करता आनी ती आमकां बरे भशेन पार करून दिता। आनी म्हणून आमी बरें तिचें व्रत धरता, तिच्या मना पासून तिका आमी मनस्थापना पासून हें करता। म्हाजें नांव दयानंद महादेव शिरगांवकर, हांव अस्नोडा मैत्यान रहिवासी। तेन्ना आमी हांगा धोंड समाज श्री वणदेवी मैत्य वणदेवी धोंड समाज तेन्ना आमकां हांगा आमचे म्हणजे पुर्वजान म्हाकाच जाली 41 वर्सां हांगा जेयल्या। आमचे बापूय वडील 60 वर्सां पयलीं जेयताले। तेन्ना आमी सगळ्यांक पयलीं हांगा पयलीं देवीचें नामस्मरण करता, मागीर ते भजन जेवणाची वेवस्था करता, मागीर जेवपाक हें करता कितें। पयल्यान पयलीं आमकां ते हे आसले PWDचे तेंच्यांनी आमकां 20 वर्सां थंय सगळी वेवस्था लायट उदीक आनी ती रावपाची वेवस्था सगळी केल्ली आसली। पंप हावज आसा थंय तेन्ना ते आमकां कांयच हें करना। मागीर आमचे तेंचे आमकां जागो गावना म्हणून आनी मागीर ती बोटनेश्वर म्हणून आसा पळय थंय 20 वर्सां रावले। तेच्या पयलीं मागीर आमी हांगा येयले। बांदकाम चालू आसल्या कारणान मंडपाचें ते रावंक गावना म्हणून आमी मागीर ह्या मंडपान शांतादुर्गा देवस्थान येयल्लें आहा। आमकां आतां हांगा येवन 5 वर्सां जालीं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.